नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. मडगांव होलसेल मार्केटात नुस्त्याक मारतात फॉर्मेलिन. एफडीएची रेड, नुस्तें जप्त, कोटी वयर लुकसाण म्हूण नुस्तेकारांचो बोवाळ. सांजे मेरेन एफडीएचो यू टर्न, फॉर्मेलिनाचें प्रमाण खंय मर्यादे भितर. गोवा डेरीच्या स्कॅमाचेर सहकार निबंधकाचो निवाडो लांबणेर. डेरीचे संचालक हायकोर्टात रजिस्ट्रारान खंय कंप्लेनीची कॉपी दिलीच ना. आतां कॉपी दिवन जाप एक सप्तकाचो प्राझ. म्हापशा म्युनिसिपल मार्केटाच्या कॉन्क्रीट स्लॅबाचो भाग कोसळ्ळो. बाजाराक मेंटेनन्स ना. बाजारकार मागता बोवाळ. नगराध्यक्ष म्हणटा रिपेअरचे काम रोखडेंच. गोवा अगेन्स्ट सीआरझेड 2018च्या बॅनरा खाला केंद्राचे नवे सीआरझेड अधिसुचोवणे आड मातांनी साल्डानाच्या पुतळ्याक हार घालून आंदोलन सुरू. काँग्रेस आपवाले वांटेकार. आणि साधू वासवानी मिशनाचे गुरू दादा वासवानी संवसाराक अंतरले. 99व्या वर्सा पुण्यात घेतलो निमणो श्वास. शिवराक आहार, मुख्या प्राण्यांच्या हक्कां खातीर वासवानींचो मोठो वावर. मडगांवां नुस्त्याच्या होलसेल मार्केटात नुस्त्याक फॉर्मेलिन केमिकल मेळ्ळा. एफडीएची सकाळ फुडें रेडी उपरांत रिपोर्ट. नुस्तें ताज्जे दिसचें म्हूण फॉर्मेलिन मारतात. रेडीत कोट्यांनी रुपयांचो फटको म्हूण नुस्तेकारांचो बोवाळ. तांकां तेंको दिवंक म्हापशेचें मार्केट बंद दवरून नुस्तेकार थंय पावले. नुस्तेकार विजया मेरेन पावले. तो म्हणटा मिडियान एफडीएन सेन्सेशन करचें न्ही. सांजे मेरेन एफडीएचो रिपोर्ट घुवलो. फॉर्मेलिनाचें प्रमाण खंय मर्यादे भितर. We decided to put a raid. We reached here about 4 o'clock and we checked about 17 vehicles which have come from different states. Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala, Orissa. Local fish also, including local fish. And most of these vehicles have come from others. So this from the other different states we have taken sample and we have done spot test for formalin and they have been proved positive. Because the color has changed, we have done here, we brought our chemist with us and we have done qualitative test, it is proved positive. So we have taken sample and we are taking it to the laboratory. By 10 o'clock we will get the report and we told him not to dispose of fish till the report comes. रेड पडटनाच नुस्तेकार काचाबूल. कोट्यांनी रुपयांचो फटको म्हूण राजकारण्यांक मदीं घालून हालचाली सुरू जाल्यो. म्हापशेच्या मार्केटांतले नुस्तेकारूय मार्केट बंद दवरून मडगांवच्या नुस्तेकारांक तेंको दिवंक पावले. नुस्तेकार फातोड्डेचो आमदार मंत्री विजयाकूय मेळ्ळे. आयकलां न्हू, गोंयकाराक 100 रुपया एक बांगडो खावचो पडटलो तें नुस्तें येना जाल्यार आमी नुस्तें बंद करूंक शकना. आयकलां न्हू, कित्याक लाखांच्यो गाडयो चेक करून तुमी बंद करून दवरता. तुमचें कितें वयतलें, तेंचें कितें वयतलें. केन्ना आयकूंक नुस्तें विकतात आमी कॅमिकलां म्हणटा हांव केन्ना आयकूंक ना. आनी आतां कोण तो हें कोण वयला फोटो काडून कॅमिकलां नुस्तें हाडून तेणी आमकां खरो प्रूफ करून दाखयचो. चिटींग करून दाखयची प्रूफ केला. एफडीएक रिक्वेस्ट करा, असले टेस्ट म्हणटे सारखे न्हू. तुम्ही व्हरा लॅबा व्हरा, ते नुस्तें कातरा, नुस्त्याचो मास काडा, मास काडून टेस्ट करा. अशे बेश्टे वाऱ्या वयले खबरो घेवन ते आलेन अशें करून दाखयता. ते कितें दाखयता आमकां? तुम्ही एक दीस पयलीं येवन करपा जाय आसलें. आयज पणजी बाजारात गेले, चणक केले, तेकाय फॉर्मलीन. म्हाका म्हणलें म्हाका धुय. हांव म्हणटा म्हाका धुय, म्हाकाय फॉर्मलीन मेळटलो. म्हजें तूं फॉर्मलीन आसपाक शकता न्ही. शामाय शापाय सगलीं आमी हारींच नुस्तेकारां. आनी नुस्त्या भायर आमकां आनी कसलें बिजनेस म्हणून ना. हालीं नुस्तें मारपाचें, हाडपाचें, विकपाचें. आयज पुरान केन्ना आयकलो ना. केन्ना हुंचे नुस्त्या केमिकल मेळ्ळो म्हूण. नुस्त्याचेर केमिकल ना. आज आमी इतू लाख रॉस आम तेजेर आमी 5 रुपया बोतले. आज आमी एक 500 रुपया मेठा काडून बाजारान येयलोली. तुमी आमकां लॉस केले. होलसेल एजंटांनी सगळे बंद केले. पण आमी सपोर्टाक लागून आयज आमचोय मार्केट आमी बंद करता. तांकां सपोर्ट दिता सगळ्यांनी. पणजे म्हापशा फोंड्या बंद केला मार्केट. ताका लागून आमी तांकां सपोर्ट दिवन हो मार्केट आयज बंद करता. ते एकदां केन्ना केमिकल म्हण येवना. मडगांव नुस्तें खबर घेयना केमिकलाचें. आतां कोणी एक इश्यू केला फाटी म्हणून लायक कोणी सुटा इंजेक्शन मारता आनी कितें म्हणटाले आमकांय बी लोक येवन सांगता. पण आमी केन्ना चोवना. केमिकल घालूंक जायना न्हू. नुस्तें फ्रेश नुस्तें येता. एफडीए सांगता ती सगळे तूं केमिकल आसा. सो आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला
ते तुम्ही टेस्ट करा सारखे आणि बाय 10 o'clock रिपोर्ट दिया आणि आम्ही आयज अख्खे गोंयचे मार्केट आम्ही बंद दवरला आणि आम्ही गॅरंटी सांगता की हे केन्ना इंतू केमिकल आसपाना आणि कोण केमिकल घालत ना सपोज हे कितें केमिकल घातले जाल्यार ते मेळटले तांकां टेस्ट केल्यार मेळटले आमी हे रिपोर्ट एग्री जायना आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 1 कोटीचे नुस्तें हांगा अजून पेंडींग आसा ही फाल्यां पर्यंत हेची क्वॉलिटी आनी डावन जातली आणि इंतू कोण नुस्तें हाडला आणि मार्केटाक बंपर लॉस जातलो अशें म्हण हांव तुमकां सांगपाक सोदतां एफडीएची टीम सॅम्पलां फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह म्हूण रेडीचे सुवातेरूच जाहीर करून मेकळी जाली नुस्तेकार धरून सगळ्या लॉबींचो प्रेशर मुख्यमंत्र्याक मदीं घालून विजय मदीं पडलो मिडिया आणि एफडीएन खंय वगीच सेन्सेशन करचें न्ही आम्ही मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला सरदेसाई ती ज्योती सरदेसाई एफडीएची ही आहा तिजे कडेन उलयला तिका एक सांगला हांवें की सारकें करात न्यूजपेपराचेर फकत सेन्सेशनलिजम जावपाक आनी हे नुस्त्या मार्केटान हे मेळ्ळें तें मेळ्ळें म्हणून उगीच लोकांक भिवूं नाकात म्हणून सो आमी सरकाराचो नेक्स्ट स्टेप जो आहा तो लोकां खातीर आनी नुस्तेकारां खातीर बरो स्टेप आसतलो गोंयकार जनतेक जे कितें आमी खातात ते सेफ जेवण म्हणटा तें सेफ आसपाक जाय हाजे खातीर सरकार कितें करता बरें आहा पुणून ओवर एक्सायटमेंटान ओवर एन्थुजियाजमान ही रेड ती रेड हांकां भिवय तांकां भिवय हांव गव्हर्मेंट ऑफिसरांक चड करून एफडीएक आमचो आग्रह आहा सीएमाकूय हांवें सांगिल्लें आहा जनतेक आबूज करनाकात मिडिया आज आबूज करता जी इररिस्पॉन्सिबल मिडिया आहा ती सगळे भंय घालता खंयच्या पेपराचेर न्यूज आयली सरकार शूड एक्ट रिस्पॉन्सिबली पेपराचेर आयले म्हणून रेड कितें मारता ओगी चॅक करा बरें सारकें मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें हांवें गोंयकार सगळे गोंयकार चड करून तोच मुख्यमंत्रीच नुस्त्या शिवाय जायना तेजें तो दिल्लीच्यान गोंया आयलो नुस्तें खावपाक आनी ताजे मागीर तुमी नुस्तें खाता तें सगळेंच सेफ पूण सगळ्याकूच लोकांक भिवयता फॉर्मेलिन हे केमिकल मॉर्गांत मडी तिगोवन दवरूंक वापरतात ही चक्रा सुरू जाता थंय आसा सांजे मेरेन तेच एफडीएचो रिपोर्ट घुवलो फॉर्मेलिनाचो वापर खंय नुस्त्यात परमिसेबल लिमिटांत आसा हें खंय तांकां एफडीएच्या लॅबांत डिटेल रिपोर्ट केल्या उपरांत कळ्ळें आता प्रश्न उरता तो फॉर्मेलिना सारखें केमिकल नुस्त्याचेर मारपाक मेळटा काय कितें तज्ञा प्रमाण असल्या घातक केमिकलाचो वापर मुळान नुस्त्याचेर करूंक मेळच ना नुस्त्याचेर फॉर्मेलिन हे केमिकल घालपाचो प्रस्नूच येना म्हूण ताका परमिसेबल लिमीट आसूंक शकना दुसरे वटेन नुस्तेकारांनी ते हे केमिकल वापरिनात म्हूण दावो केल्ल्यान नुस्त्याक वापरतात त्या जेलात ते आशिल्ले काय ते सोदपाचो यत्न चल्ला एफडीएच्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ओल्ड गोवा एके आयस फॅक्टरीचे इन्स्पेक्शनूय एफडीएन केला सकाळी रेडी वेळार फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह टेस्ट जाल्ले नुस्तें दनपार मेरेन नुस्तेकारांच्या प्रेशरा उपरांत विदीन परमिसिबल लिमीट जालें मिडिया आनी एफडीएनूय खंय गरजे भायर सेन्सेशन केलें मात मड्यांक वापरतात ते फॉर्मेलिन नुस्त्या मेरेन पावलेंच कशें ताची जाप अजून ना सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण एफडीएन मडगांवां घेतल्यात ती सॅम्पल सुपरवायझरी कायदेशीर रितसर प्रक्रिया करून ती घेतिल्ली नात म्हूण एफडीएचे सांजेच्या रिपोर्टाक चॅलेंज दिवन त्या सॅम्पलांचे वेगळे कडेन टेस्टिंगूय करूंक मेळना केस व्यवस्थीत पॉक केल्या ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोवा डेअरीच्या स्कॅमाचेर सहकार निबंधकाचो निवाडो लांबणेर डेअरीचे कांय संचालक हायकोर्टात पावले रजिस्ट्रारान खंय तांकां कारणां दाखय नोटीस धाडटना बरोबर कंप्लेनीची कॉपी दिलीच ना आता तांकां कंप्लेनीची कॉपी दिवन जापेक एका सप्तकाचो प्राझ मेळटलो तो मेरेन रजिस्ट्राराचो निवाडो लांबणेर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज ब्रेस्ताराक गोवा डेअरीच्या स्कॅमाचेर निवाडो दिवपाचो आशिल्लो सीएचे समितीन दिल्ल्या रिपोर्टा वेल्यान ही कायदेशीर संचालकांचेर कारवाय सुरू जाल्या रजिस्ट्रार निकाल दिता म्हूण कळटनाच कांय डायरेक्टर हायकोर्टात पावले तांकां खंय कंप्लेनीची कॉपी दिल्लीच ना डेअरीचे विजयकांत गांवकर आनी कांय संचालक हायकोर्टांत डेअरीच्या स्कॅमाच्या रिपोर्टांतले कांय डॉक्युमेंट संचालकांक दिवंक ना रजिस्ट्रारान सगळे डॉक्युमेंट दिनासतना जाप घेतल्या आनी निवाडो दिवंक सोदता सरकारान कोर्टाक सांगलें तें अशें इन्क्वायरी रिपोर्टांतलो संबंदीत मजकूर कारणां दाखय नोटीशी बरोबर संचालकाक धाडला संचालकांक फकत इन्क्वायरी रिपोर्टाच्या कागाळीची प्रत दिवंक नाशिल्ली संचालकांक ब्रेस्तारा कागाळीची कॉपी दितले कागाळीची कॉपी संचालकाक मेळटकीच एका सप्तकाक जाप दिवपाची संचालकांच्या जापे उपरांत रजिस्ट्रार निवाडो दितलो फिलपॅक मशीन आयस्क्रीम प्लांट कॅटल फीड प्लांट दुधाची भायल्यान पुरवण स्टाफाची भरती असले गैरवेव्हार सीएच्या चौकशेत दिसल्यात प्रुडंटानूय हे गैरवेव्हार हे पयले एक्सपोज केल्यात
सीएच्या रिपोर्टा वयल्यान सहकार रजिस्ट्रारान कायदेशीर एक्शन सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सुप्रीम कोर्टाच्या 7 फेब्रुवारीच्या अर्दे प्रमाण 88 मायनिंग लिजार रद्द जाल्ल्यान 15 मार्च सावन गोंयचे मायनिंग बंद पडला. मायनिंग बंदे उपरांत परिस्थितीचो नियाळ घेवंक प्रुडंटान मायनिंग वाठारांतली भोंवडी केली. उत्तर आनी दक्षिण गोंयचो मायनिंग बेल्ट प्रुडंटान पिंजून काडल्या उपरांत थंयचे परिस्थितीचेर ही मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाची खबरामाळ. आयचो रिपोर्ट पिसुल्ल्या मायनिंग बेल्टाचेर. फुडलो मायनिंग बेल्ट पिसुल्ले. फाटलीं 60 वर्सां ह्या गांवांनी मायनिंगा शिवाय कसलोच उद्देग धंदो चल्लो ना. लोकांनी मायनिंगाचेर पात येवन आपलो घर संवसार चलयलो. घरां बांदलीं, गाडयो घेतल्यो आनी भुरग्यांची शिक्षणां, लग्नां केलीं. सगळे मायनिंगाचेर. लोक उलयता त्या हिसपान 2017 गोंयच्या मिनेरा कडेन लिजा आसा मेरेन सगळे वेवस्थीत चलताले. मात आज ती परिस्थिती ना. हांगा पिसुल्ले पंचायतीचे फूल वार्ड जे जितले आसा न्हू ते सगळे डिपेंड अपॉन मायनिंगेचेर आसा. जे स्कुलांक ज्यो बसी आहा न्हू ते सगळ्यो बंद जाल्लेले आहा. मायनिंगेन बंद केल्या कित्याक लागून की मायनिंगच बंद आहा म्हणून तेंच्यांनी जे बंद केला. इतलीच तरी वर्सां आतां मायनिंग हे उदक सप्लाय करताले. 25 वर्सां तरी उदक घालता. मायनिंग अकस्मात बंद जाल्ल्यान कंपन्यो नाइलाजान कामगारांक काडूंक लागल्यात. हांव केन्ना अशें बारीक बारीक खंयचे कोणाचें हें करी तें बीन आतां लोंगाड मेस्त काम करी हांव. तेच लोंगाडात पयशेच ना जाल्यार लोक खंयचे करून घेतले आमकां इतले. तांकां कामारसून आतां काडलेले आसा. हांव घरांतलें काम करता. हांव कामाक वचना म्हणून तुमी विचार करता आमच्या बाबतींत. आमी मिडल क्लास फॅमिली, मोठी बी न्ही चड, आमी श्रीमंत बी न्ही. पिसुल्ल्या 1998 सावन 175 शेतकारांक मायनिंग कंपनी वर्साक 2 फावटी कॉम्पेन्सेशन दिता. आदलो सरपंच सगूण वाडकार म्हणटा आतां हे कॉम्पेन्सेशन बंद पडत म्हणून लोक भियाल्यात. कंपनीन ना म्हणूंक ना. आनी त्या नंतर आमचें जें डिस्कशन जालें आनी तितूर आमी कंपनी कडेन मागलें की हे जे सबंद शेत आहा हेजें कॉम्पेन्सेशन आमच्या शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय म्हणून. ते 1989 ते अजून मेरेन ते म्हणजे गेल्या वर्सा सुद्दां दिलां. पूण आतां एक आमकां डावट आहा की हें कॉम्पेन्सेशन ह्या फुडें कंपनी आमकां दितली काय ना. बळय आमी आजुनूच जोत धरपाक रेडी आसा. आमकां काम करपाची इच्छा आसा, बसून खावपाची इच्छा ना. हांगा बाउंड्री मार्क करता म्हणून 2 वर्सां वयतलीं. पीक वता म्हणल्यार 6-7 वर्सां वयतलीं. हें इतकें करता म्हणल्यार थोडेशे लोक मरून वयतले. कित्याक तांकां जगपाक कितें तरी सोर्सीस जाय न्हू. मायनिंग शटडावन, काम ना, रिट्रेंचमेंट, धंदो डावन, सगळे कडेन शुकशुकाट. लोकांच्यो कागाळी आयकत जाल्यार कळटा ह्या बेल्टान वता वता थंय फक्त फ्रस्ट्रेशन. म्हजे बारीकशे दुकान आसा घरान आनी ते आमचे मायनिंग डेजेरूच चला आसले. आतां हे मायनिंग बंद जाल्या कारणान आमी सगळे ठप्प पडलेले आसा. आनी आमी सद्या मायनिंगेचेरूच डिपेंड आसले. फुडें फ्युचर आमकां खबर ना. म्हाका हांव एकटो जोडटा म्हटल्यार 5 जाणां खाता तेजेर आनी भुरग्यांचे शिक्षणाचे जावचे ना म्हजे कडेन. आमकां कंपनीन 24 तारखेन टर्मिनेट केले. आतां म्हाजी बायल आहा, भुरगीं आहा आनी आई आहा, भयण आहा. तांकां कशें गेले आमकां 2 वर्सां जालीं आमकां कन्फर्म लेटर दिल्ले आनी आयज आमकां अचानक काडला. स्टार्ट जाल्यार आतां पळय कितें आनी कितें करतले, कितें तरी करून उपाय करूंक जावो न्हू. मायनिंग चालू जाल्यार जावकूच जाय मरे. मायनिंग चालू जायना जाल्यार आमी जैतले कितें आनी खातले कितें. आतां सद्या म्हाजो ट्रक सद्या घरा कडेन आसा आनी हांव बी बेकार आसा. पण कितें करपाचें तेंच कळना. घरा कडेन भाव आसा तो मायनिंगेक घाल्लो तो बी बेकार आसा. आतां मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाच्या माळेंत आयचो हो रिपोर्ट पिसुल्ल्या मायनिंग बेल्टाच्या परिस्थितीचेर. फुडलो पाळी कोठंबीचेर. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.